संतोषाने मंदिरात जमल्या, बलिदान भक्तीन भेटयता, विचित्रा तुझी नियाळता, एकवटान जियोंक आशेता, तुवें मोगान आमकां रचलाय, क्रिस्ता मुखान तारण दिलाय, पवित्र आत्मो आमचेर धाडलाय, तुजी भुरगीं आमकां केल्या. संतोषान मंदिरां जमल्या, बलिदान भक्तीन भेटयता, विचित्रा तुझी नियाळता, एकवटान जियोंक आशेता. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हणून मागता. सांजूदुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या ह्या सर भक्तीपणाक तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. आयच्या दिसाच्या मिसाची तेसावां ह्या बरी आसात. अर्गन जावन मीस बेडयता एल्डन फर्नांडीस 7व्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी किन्निवळी, रॉचेल लॉफेस मुंबय, क्लेविन दिशा कुएलो पवित्र कालदावाडो, लीना रेबेलो निड्डोडी, क्लॅरेन्स लिओ डिसोजा सुरतगल, हेलेन सेरावो निड्डोडी, रियाज आनी समित डिसोजा 7व्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी मादा तेरेजा वाडो, एडन आनी एडोन डिसोजा नारंपाडी, ॲलिस सल्डाना किरेम, नताशा दिव्या डिसोजा निर्मार्गा, जोसेफ लविना आनी आमन अल्मेडा शिरवा, लीना कॉर्दा आनी कुटाम शिरवा, फ्लाविया रॉच ब्रह्मावर, हॅन कोरेया उद्यावर, एडलिन डिसोजा दुबायन तेका बरें काम मेळ्ळ्या खातीर, फ्लोरीन मस्करनेस आनी कुटाम किन्निवळी, मुस्ताफ पक्षिगेरे, लिली मस्करनेस किन्निवळी, सावियो रोड्रिगस कारवार, पूनम डोनाल्ड बर्बोजा दुबय, आशा डिसोजा किरेम, जॉर्ज फेलिक्स डिसोजा आनी कुटाम बोरीमार, डॉक्टर प्रज्वीन लॉयड डिसोजा एरमाळ, रोशन नजरेत हॉस्पिटल, जॉन आनी लॉना रोड्रिगस किन्निवळी, एरन आनी जॉन्सी आयर्लंड पक्षिगेरे. प्रत्येक तेसां बसोन मीस पेटयतात. प्रवीण आनी जेनेवी फर्नांडीस मिलाग्रेस, हिल्डा लॉपेस मुंबय, जेसिंता तुदाम रॉयस्टन आनी एल्स्टनाक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, हिलारी डिसोजा पानाजी, विनीता क्रास्ता आनी फ्रेंड जॉन मस्कनेस भुरग्यांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, आयरीन वास बाळ्यानोर, लॅन्सी वासाक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, एलियास फुर्टाडो मुल्की, डायनो कुटिनो बचपे, टीना कुटिनो बचपे, रितेश मिनेजस फर्ला बरी भलायकी राकेश मिनेजस मेळच्या खातीर, जॉयस नजरेत शिरवा. घरच्या अल्मा बसोद मीस पेटयता प्रदीप डिसोजा पवित्र कालदावाडो, फ्लोरीन मस्करनेस आनी कुटाम किन्निवळी, रीटा मस्करनेस बचपे. देवदीन रेमिडिया कुटिनोच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता थॉमस आनी सिल्विया कुटिनो मदर तेरेजा वाडो. देवदीन रेमिडिया कुटिनोच्या आत्म्या बसोद 4थ्या वर्साच्या उगडासा मीस पेटयता जोरोम कुटिनो वेलंकणी वाडो. देवदीन अलेक्स फ्रांसीस आनी एलिझा लोबोच्या आत्म्या बसोद मीस पेटयता फ्लोरीन मस्करनेस आनी कुटाम किन्निवळी. देवदीन रिचर्ड नजरेतच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता हेलेन नजरेत आनी कुटाम मदर तेरेजा वाडो. देवदीन सेवरीन कुटिनोच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता फेल्सी कुटिनो बचपे. देवदीन एंटनी जेम्स मिनेजच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता रीटा मस्करनेस बचपे. देवदीन कार्मिन कुटिनोच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता टीना कुटिनो बचपे. देवदीन सेलिन डिसोच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता टीना कुटिनो बचपे. देवदीन रिचर्ड फेलिक्स पिंटोच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता लविना आनी रिशोन मँगलोर. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना
आमची तेसावा मागणी जे कितें घेवन ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या ही सक्कड मागणी तेसावा सांजूदता देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांय तळा आमी समर्पण करया. सोमयाची मजत कृपा आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर ह्या बलिदाना वेळार नव्याना वेळार आराधना वेळार आमी विशेष तरान मागून घेवया. सक्कड आमी उबे रावया. हें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोमया जेजो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाल भवनो आनी भयण्यानो आमचो देव बळवंत देव आमचो देव आमचो रक्षक आमचो देव आमच्या संगात आसा. कशें तो ताच्या गांवचो जतन करता आयच्या पयल्या वाचपांत आमी समजत हांव. आयच्या वांजलाच्या वाचपांत जेजू क्रिस्त आमच्या दिसपट्या जिवितांत पालच्याक थोडी भांगारा सारकी नियमां तो आमकां दिवंक प्रयत्न करता. आमी कशें जियेचंय खंयच्या वाटेन चला जाय आनी त्या मारिपात आमचें जिवीत कशें आमी नंदन कशें आमी वर्तें पवित्र करयेत ह्या विशयान जेजू आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. तर आज जेजून दिवचें शिकोवन आमी स्विकार करून ताणें दाखोवच्या त्या वाटेन समकोवंक तसो सोमी आमकां कृपा आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया. आज विशेष तरान ह्या पवित्र थळार बापायां खातीर आमी मागता. पोर आयतारा 20 आनी 1 तारीखेर फादर्स डे आमी संभ्रमलो. तेदून आज ह्या पवित्र थळार सक्कड बापायां खातीर आमी मागता आसतना आमच्या बापायन स्वामी उडास काडया. तांच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर आमी मागया. देवादीन जाल्ल्या आमच्या बापायांच्या आत्म्याक शांती आमी आज मागता आसतना आमचे संगी आसच्या बापायांक तांची जबाबदारी पाळोवं तांच्या भुरग्या बळां सारकें मार्गदर्शन दिवं तसो सोमी तांकां कृपा आदार दिवं दी म्हणून आज ह्या बापायां खातीर विशेष तरान मागया. तरी हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना आमी हरी एकली ना फावो आमी पातकी अस्गत म्हणल्यार वळखून घेवया. आमच्या उणेपणाची दुखदन एक घडी भर बोगसांनी आमी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदा देवाक अनुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तणाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवडा अपराध. ते बसून बगेव सदांच हांव कामरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां अनुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर. प्रार्थुया. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. आमचे सगळे कुटाम त्या सोमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया. प्रत्येक जावन आमच्या बापायांचो आमी उडास काडया. तांचे खातीर एक घडीभर आमी मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूदूत त्या वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशा आख्या प्रितमेचे तुजी पवित्र सभा वाडोवन दी. आमच्या सुमया तुज्या वता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आणि राजवार चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वचप. असिरियाच्या राया सेन्नेकेरीबान जुदांच्या राया एझेकियाशी दुतांक धाडलें म्हणून जुदाच्या राया एझेकियाक अशें सांगा, जेरुसलेम असिरियाच्या हातान पडचें ना म्हूण सांगून तूं पाती येताय. तो तुजो देव तुका फटयना जावं. असिरियाच्या रायांनी हेर सगळ्या देशांक कितें केलां म्हूण तुवें आयकलांय. तांणी तांचो सत्यानाश केलो, तर कोण तुका निवारूंक शकत? म्हज्या पुर्वजांनी नाश केल्ल्या राष्ट्रांक म्हणजे गोजान, हारान, रेसेप हांकां आनी थलसरान उस्ती करतेल्या एडेनितांक तांच्या देवांनी कांय निवारल्यान. एझेकियान दुताच्या हातांतलें पत्र घेवन तें वाचलें. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिराक गेलो आनी तें पत्र ताचे मुखार विस्तारून धरून ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रार्थना केलें. सर्वेस्परा, इस्रायेलाच्या देवा, तूं केरुबांचेर बसून आसाय. संवसाराच्या सगळ्या राज्यांचो तूं एकलो मात्र देव. आकाश आनी पृथ्वी तुवें रचल्याय. सर्वेस्परा तुजे कान दिवन आयक, तुजे दोळे उगडून पळय. जिव्या देवाच्यो केबडयो करूंक सेन्नेकेरीबान दुतांक धाडून सांगिल्लीं उतरां आयक. खरेंच सर्वेस्परा, असिरियाच्या रायांनी राष्ट्रांचो आनी तांच्या देशांचो नाश केला. तांच्या देवांक उज्यान उडयल्यान. तांणी तांचो नाश केलो, कित्याक ते देव न्हय बगार मनशांच्या हातांनी केल्ल्यो रुकाडाच्यो आनी फातराच्यो कृत्यो. देखून सर्वेस्परा, आमच्या देवा, ह्या मनशाच्या हातांतली आमकां निवार. आनी अशें संवसाराची सगळीं राष्ट्रां तूं सर्वेस्पर एकलो मात्र देव म्हूण वळखून घेव. तेन्ना आमोजाच्या पुता इसायान हेजेकियाक हो संदेश धाडलो. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, इस्रायेलाचो देव, असिरियाच्या राया विशीं तुवें केल्लें प्रार्थना हांवें आयकलें. ताचे विशीं सर्वेस्परान उलयिल्लें उतार हें. तुजो तिरस्कार करता, तुज्यो केबडायो करता. सियोनाची अवकार दू, तुजे फाटल्यान तकली दोलयता. जेरुसलेमाची दू, कित्याक जेरुसलेमांतावन येतलो एक अवशेश आनी सियोनांतावन वाचून उरलेलो लोक. दळबरांच्या सर्वेस्पराचो अपरिमीत मोग हें करतलो. देखून अशें म्हणटा सर्वेस्पर असिरियाच्या राया विशान, तो ह्या शारान भितर सरचो ना, ताचें बांद सोडचो ना, ढाल घेवन ताचे विरोध येवचो ना, मातयेची रास ताका आड घालचो ना. जे वाटेन तो आयलो ते वाटेन तो फाटी वेतलो. शारा भितर तो सरचो ना म्हणटा सर्वेस्पर. म्हजे पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शार राखतलों आनी तें निवारतलों. ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान असिरियाच्या रायाच्या शिबिराक वचून 1,80,000 सैनिकांचो संवार केलो. दुसऱ्या दिसा उठून पळयतना थंय ताची मडी पडून आसली. देखून असिरियाचो राय सेन्नेकेरीब शिबीर सोडून आपल्या देशाक फाटी गेलो आनी निनिवेंत रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. देव आपले शहर सदा काल राखता. सर्वेस्पर कितलो व्हरतो
देवाच्या शहरान ताका मान फावो तितलो तासू कोवितून गरवून सोबी आखे प्रितमे सोतो आनंद देव आपले शहर सदा काल राखता सियोन पर्वत उत्तरेचो करो दोंगर परत्या रायाचे शेहेर आंगाताच्या कोट्या मोदे आपण सुताचे गट पुरुष म्हण देवान दाखोवन दिला देव आपले शहर सदा काल राखता तुझ्या मंदिरांत देवा तुझो निरंतरी मोग आमी नियाळता तुझी ओगळीक सर्वेस्परा तुझ्या नांवा बरी प्रितमेचे शेकांशी कास्ता तुझो उजवा हात नीच स्थापीत करीत आसा देव आपले शहर सदा काल राखता देव आपले शहर सदा काल राखता हालेलुया 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 हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी जो कोण म्हजो फाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो हालेलुया 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 सर्वस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या पवित्र म्हूण लेखतात तें काडन सुन्याक घालिनाकात तुमची मोतयां दुकरा मुखार उडयनाकात कित्याक ते आपल्या पांयां पदां ती मस्तेतीत आनी फाटीं परतोन तुमकां पापसितीत देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा वस्तू सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरा कित्याक नासाक व्हरता तो दारवटो रुंद तो मारोग इस्कळ आनी तांतल्यान पयन करतले पुष्कळ पूण जिविताक व्हरता तो दारवटो ल्हान ती वाट अशीर आनी ती मेलची थोड्यांकच देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयण्यांनो आयच्या वांजेलाच्या वाचपाचेर आमी नदर घालतना आज जेसू आमकां 3 तरांची शिकवण दिता वा 3 लिसांवां आयच्या ह्या वांजेलाच्या वाचपा मारिफात आमकां शिकोवंक प्रयत्न करता पयलें जावन आसा कितें पवित्र तें मोलादीक म्हूण लेखा दुसरें हेरांक मोगान आनी गौरवान लेखा आनी तिसरें जिविताक व्हरून पावोवच्या अशीर दारवट्याची विसोन तुमच्या जिवितान करा हें ती दोडे लिसांव आयच्या दिसा देव स्तुती दिता ह्या 3 संगतेचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक वायलिनिस्टाची काणी अशी आसा वायलीन म्हळ्यार एक केलचें म्युजीक इन्स्ट्रुमेंट एक फावटी एक नवार्दीक गुरू वायलीन बरेंगन खेळटलो संवसारभर एक बरो वायलिनिस्ट म्हणून नांव हाडलेलो आनी एक दीस वो एक सोबीत वायलीन ताच्या स्टुडंटाक ताच्या विद्यार्थीक तो दिता
आनी ह्या विद्यार्थीक हे दिल्लें तें वायलीन तें भोव मोलादीक आनी तें भोव सोबीत आसलें मोगाचें न्हू. आनी हें वायलीन एक इन्स्ट्रुमेंट ह्या तरणाट्याक ह्या स्टुडंटाक दिताना हो गुरू ताका म्हणटा हाची बरेंकन जतन कर आनी बरेंकन उपेग कर, हाची बरेंकन जतन कर आनी बरेंकन उपेग कर. आनी वो विद्यार्थी गुरू तावन हें वायलीन घेतलो सुरविल्ल्या दिसांनी प्रमाणीकपणान विश्वासपणान ते अभ्यास करता, प्रॅक्टीस करता आनी जतनायेन घरा भितर व्हरून दवरता, बरेंकन सांबाळता. बरोबर उत्तर रायन कुद्रे खत्त्या येता म्हणटात कन्नडान एक सांगणी आसा न्ही. तशेंच दीस वेताना ताचें मोलादीक पण ताका विसराता, भायर खेळटा थंयच दवरता, सोडटा हेणे तेणे तो वेता. आनी आयिल्ले सगळ्यांनी तें वायलीन यूज करूंक सर केलें आनी मस्त जाणांनी तें मिसयूज केलें आनी निमाणें हें वायलिनाचें सत्यानाश जालें, तें पाड जावन गेलें. आनी हें पळयलेल्या गुरूक मस्त दुखलें आनी तो गुरू अशें म्हणटा, हांवें मोलादीक वायलीन ताका दिलें पूण ताका ताचें मोल कितें म्हणून कळोंक ना. हांवें मोलादीक वायलीन ताका दिलें पूण ताका त्या वायलिनाचें मोल कितें म्हणून कळोना. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना आमी आयकल्लीं उतरां ती उतरां जावन आसात. भोव अपुर्बायची आमी ती उतरां आयकलीं. पवित्र म्हण लेखतात तें काण्ण सुण्याक घालिनाकात, तुमची मोतयां दुकरा मुखार उडयनाकात. मस्तबडी आमकांय आमच्या जिवितांत मोगाचें जावंक बरो आमच्या जिविताचें मोल, आमच्या जिवितांत देवान दिल्ल्या संगतीचें मोल, आमच्या क्रिस्ती धर्माचें मोल, क्रिस्तांवपणाचें मोल आमकां कळीत ना मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून आमी जियोवची रीत थोडे फावटी हाका तद्विरुद्ध जावन आसा, तें आमी अनुभव केला, आमीच पळयलां जावंक बरो. आमचें हर एकल्याचें जिवीत देवाचें एक वर्तें देणें आनी आमचें जिवीत तें मोलादीक जावन आसा मोगाचें न्हू. देवान आमकां रचतना ताच्या सारक्याचें स्वरुपाचें रचलां आनी एक विचित्र तरान देवान आमकां रचलां मोगाचें न्हू. आनी आमचें नांव देवाक कळीत आसा, आमच्या माथ्यार कितले केस आसात ते हर एक देवाक कळीत आसा, पूण मस्तबडी म्हजें मोलादीकपण म्हाका कळीत आसा गी म्हणलें एक सवाल मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून मस्तबडी आमचे विशयांत आमी कीळ चिंता आनी मस्तबडी देवाक आमी दुर्सातांव, आमी आमच्या विशयांत नेगेटीव चिंता आनी आमचें जिवीत नाश करूंक आमी प्रयत्न केल्ले धाकले आमच्या जिवितांत आसात, आसूंक बरो. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें देवान कित्याक आमचें जिवीत धर्मार्थ दिलां. आमी पयशे दिवन हें जिवीत घेवना, हें जिवीत आमी मागोवन घेतिल्लें न्ही, देवान उदारपणान दिल्लें. आनी मस्तबडी हें जिवीत आमी कितलें बरेंगन जियेता, कितलें मोलादीकपणान आमी जियेता मोगाचें न्हू, हें सवाल आमी आमकां ते विचारूंक जाय. मस्तबडी आमी जिवीत तें विबाडटा, आमचेच विशयान कीळ चिंतून आमच्या नेगेटीव चिंता दोन थोडे फावटी हेरांक कंपेर करून हेरां कितलीं बरीं म्हणलें थंय चिंतून आमचें जिवीत आमी नाश करून घेता, आमचें जिवीत आमी ओगडावन घेता. त्या देखून जेजून म्हणलें उतरां ती मोलादीक मोतयां दुकरांक घालनाकात वा पवित्र म्हण कितें आसा तें सुण्याक उडयनाकात. आमकां मोल कळीत नातल्या बरी थोडे फावटी आमी जियेल्यां जावंक बरो. तशेंच मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत देवान दिल्ली देणी जावंक बरो, देवान आमकां दिल्लें बरेंपण जावंक बरो. मस्तबडी देवान आमकां मस्त बरेंपण दिलां, पूण आमी कालिंगाचें मस्तबडी हेरांक पळोवचें. तांचे कडेन खारां आसात, तांचे कडेन भांगर इतलें शिंगार आसा, तांचे कडेन इतलें आस्त बदीक आसा, देवान म्हाका कितें दिलां. आमी आमचेच विशयांत कीळ चिंतचें, आमच्या कुटुंबा विशयान कीळ चिंतचें मोगाचें न्हू. तशेंच आमकां देवान एका क्रिस्ती जिवीत जियोवचें भाग दिलां
इतले साक्रामेंत आसात प्रत्येक जावन येवकरिस्त जेजो ज्या कुडी रक्ताचे तो साक्रामेंत आसा कितले पुरो मोलादीक दिरवी आमच्या जिवितांत आसात पूण मस्त व्हडी आमी संभ्रमचो साक्रामेंत वा आमी आचारांगाचे साक्रामेंत आमी त्या मोलादीकपणान त्या भक्तीपणान आमी संभ्रमता गे मोगाचे न्हू आमकां तसो अर्थ तांकां मोल कळीत आसा की तशेंच आमच्या जिवितांत थोड्यो बडी हेरान दिल्ल्यो थोड्यो वस्तू जावंक बरो गिफ्ट जावंक बरो ताजें मोल आमकां समजता की आमकां कळीत आसा की आमी कशेंय उपाय करता कितेंय केल्यार जाता थोड्यो बडी हेरांच्यो वस्तू हाडटा आमी विभाड करून मागीर आमी फाटीं तांकां दिवचें असलें सभा संगती आमच्या जिवितांत आसा त्या देखून आजचो पयलो संदेश जावन आसा जावंक बरो म्हजें जिवीत जावंक बरो म्हज्या जिवितांत देवान दिल्लीं देणी आनी बरेंपण जावंक बरो म्हजें क्रिस्ती जिवीत आनी क्रिस्ती जिवितांत म्हाका मेळ्ळें साक्रामेंत तें पवित्र आनी ताचे सांगाता हेरांतावन म्हाका मेळिल्लें जोडुल्लें हें हर मोल आमी समजा जाय आनी तें मोलादीकपण हांवें उपयोग करूंक ताचो अर्थ समजून त्या भशेन हांवें जियोंक प्रयत्न केलें जाल्यार आमचें जिवीत सार्थक आमचें जिवीत नंदन म्हूण आमकां समजता तशेंच मोगाचें न्हू हेरांचेंय मोलादीकपण आमच्या जिवितांत आमी समजा जाय जावंक बरो म्हज्या आवय बापायचें म्हज्या बापायचें मोलादीकपण म्हज्या भावा भयणीचें मोलादीकपण आमी समजलें जाल्यार आमी तांकां गौरव मानान दिवंक आमी शकता त्या देखून आज मोल म्हजें हेरांचें मोल आनी सकड वस्तूंचें मोलादीकपण समजलें जाल्यार आमी जियेतना आमचें जिवीत तशें आसा मोगाचें त्या देखून आयचे दुसरो विशय जावन आसा हेरांक मोगान आनी गौरवान लेखा आयच्या वांजेलांत जेजून म्हणलें उतरां हेरांतावन कितें तूं अपेक्षिताय तें तूं हेरांक कर आमी मस्त बडी म्हाका हेरांनी तें करी जाय हें करी जाय हें दी जाय तें करी जाय आमकां मस्त आशा आसता हेरांत जावन मस्त एक्सपेक्टेशनां आमचे थंय आसात हांवें मस्त बडी पळयलां कुटुंबांत आस्तीचे वांटे जाताना जावंक बरो वा कुटुंबांत आनी कितें जाताना एकामेका दुरसंजेंत आनी म्हजे मस्त बडी ताणें म्हाका समजोवं येता आसलें बदल ताणें म्हाका तो बरो वांटो दिव येता आसलें बदल म्हाका ताणें तें करी येता आसलें बदल म्हाका हें करी येता आसलें मस्त बडी ताणें करी येतालें आनी करी येतालें आमी म्हणटा हांवें कितें केलां हांवें म्हज्या भावा भयणी कितें केलां हांवें म्हज्या कुटुंबाक कितें केलां हांवें हेरांक हांवें कितें केलां आमचे जिवितांत मस्त व्हडें एक्सपेक्टेशन ताणें करीचें आनी करीचें ताणें दिचें आनी दिचें पूण हांवें कितें केलां जर तर हें चिंताप म्हजें थंय आसा जाल्यार आमचें जिवीत नंदन आमचें जिवीत पवित्र आमचें जिवीत भाग्यवंत त्या देखून ह्या नियमाक गोल्डन रूल म्हणटात भांगाराचे नियम म्हणटात मोगाचें न्हू त्या देखून हे नियम आमच्या जिवितांत आमी पाळले आमी जियेले जाल्यार आमचें जिवीत नंदन आमचें कुटुंब नंदन भाग्यवंत हेरांचे वाड्यान जावं बरो समाजेंत नंदन मोगाचें म्हाका हेरांत एक्सपेक्टेशन ना जाल्यार ताचे बदलाक हांवून तो एक मेट मुखार येता करता दिता जाल्यार म्हाका बेजाराय म्हणलें ना दूख म्हणलें ना म्हाका मेळो ना म्हणलें हें भोगना नांत न्ही कित्याक हांवें केलां हांवें तें मुखार केलां आनी पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा काले दिल्ल्यांत आमी घेता दिल्ल्यांत आमी घेता हांवें एक मेट काडटना आनी एकलोय म्हजें तें एक गीत 10 मेटां काडूंक बरो म्हाका बरेंपण मेळोंक बरो म्हाका मस्त बडी आमी तें चिंतना आमी एक्सपेक्ट करचें म्हाका मेळाचें दीसय म्हणलें आशेता आनी हाका लागून परत आमचें जिवीत आमींत मेळनातल्या वेळा काय जाता बेजार जाता दूख जाता निराशपण जाता आनी आमी थोडी बडी डिप्रेशनाक वयचें देदेस्पद जावचें आमचें जिवीत परत आमींत वगडावन घालूंक आमचें मला देखून आमींत वगडावन घालचें कित्याक हांवें करूं ना हेरांत हांव आशेलां म्हाका मेळो ना आनी त्या देखून आज जेजू हांवें एक मॅट काडी जाय हांवें पयलें मॅट काडी जाय हेरांत हांव खंयचेंय हांवें आशेवचें न्ही म्हाका तें मेळटा मस्त बडी आमी देवा कडेन मागल्यार वा थोडे बडी आमी हेरां खातीर मागतना देव आमकां हजारो वांट्यांनी दिता म्हाका हांवें म्हज्या जिवितांत अनुभव केला तूं आशे नाका हेरांक बरें जावन दी म्हूण माग तें तुकात हजारो वांट्यांनी तुकाय पाटी येता तुकाय बऱ्या मनाचे मनशां मेळटात हें आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करी जाय म्हाका त्या देखून हें गोल्डन रोल आमच्या जिवितांत आमी पाळी जाय त्या देखून हांवें हेरांक कितें करचें हेरांच्या बोगणाक कशें संधान करी येते हेरांच्या कश्टांनी हांवें कशें भाग्य वयते हेरांची दुखां हांवें कशें पावयेत त्या कुटुंबाक हांवें कशें आदार दिवयेत पिडेस्त तांकां हांवें कशें बुजावण दिवयेत आतां दुर्बळी आसात तांकां हांवें कशें पावयेत आमी हें चिंतलें जाल्यार आमकां कांय उणें पडना आमच्या आयदनांत वा आमच्या जिवितांत बरोवन ओमता तेल्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत कांय उणें पडचें ना त्या देखून ह्या विशयांत आमी चिंतया मोगाचें
मोगाच्यानो आणि आम्ही जावन एक मेट मुखार काडया आम्ही जावन आम्ही प्रयत्न करया मोगाच्यानो आणि तवळू आमचे जिवीत नंदान जाता आतां हे करी जाय जाल्यार आयचे तिसरे शिकोवन आसा अशीर दारवटो मोगाच्यानो त्या देखून आमी अशीर दारवट्यांतल्यान आमी उतरां जाय ती कश्टांचें जिवीत आतां हेरांक बरें करचें हेरांक कुमो करूंक जायचें तें तितलें सुलाभाचें न्ही हेरां विशयान बरें चिंतें तितलें सुलाभाचें न्ही हेरांक बरें मागचें तितलें सुलाभाचें न्ही तें कश्टांचें त्या देखून जेजू म्हणटा अशीर दारवट्यांतल्यान चला अशीर दारवटो सर्गाक व्हरून पावयता जिविताच्या शेवटाक व्हरून पावयता रुंद विशाल वाट ती आमकां नासाक व्हरून पावयता त्या देखून मोगाल भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत आमकां चिंतया एक बरो रस्तो आसा आनी एक अशीर वाट आसा आमी विंचे मस्त बरी वाट रुंद वाट सोबीत वाटेन अशीर वाटेन खांटे खुंटे पातोर आसल्यार कोणाक ती वाट जाय कोणाक नाका आमचें जिवीत तशें म्हाका आमच्या जिवितांत सगळें बरें जायचें आमच्या जिवितांत सगळें सुलाभाचें जायचें आमच्या जिवितांत आमी आशिल्ल्या भशेन जायचें हें आमचें जिवीत मोगाचें ना अशीर कश्टांची कुर्साची वाट आमकां नाका त्या देखून मस्त बडी कांय कश्ट आयल्या वेळार आमी दुरसोन हें म्हाका कित्याक दिलां देवान हें म्हज्या कुटुंबाक कित्याक दिलां कित्याक दिलां देवान हें कुरीस आमकां कित्याक हो कुरीस तांकां मेळ्ळो जातालो हांकां मेळ्ळो जाल्यार जातालो ना मोगाचें ना आमच्या जिवितांत अशीर दारवाटो कश्टांचें जिवीत परिश्रमाचें जिवीत ताका आमकां प्रतिफळ आसा मोगाचें ना आमी पळयता आमचीं भुरगीं परिक्षेक कश्ट काडन शिकतना तसो प्रतिफळ आमकां मेळटा कश्टांची वाट विंचतना तसो प्रतिफळ मेळटा आमी आमच्या जिवितांत कश्ट घाम पिळन आमच्या शेता बाटांनी जावंक बरो आमचे बिझनेस जावंक बरो आमी करता आसतना तसो प्रतिफळ आमकां मेळटा अशीर वाट्याक कश्टांच्या जिविताक प्रतिफळ आसात मोगाचें ना सुलाभाचें जिवीत आमकां एक नासाक व्हरून पावयता मात्र न्ही आमकां आळसायेचें करता आमचें सुटसुटीतपण आमचें दोन पयस वता कित्याक सुलाभेन जाता न्ही म्हणलें तें चिंताप येता त्या देखून कश्टांचें जिवीत कश्टांची वाट आमी विसली जाल्यार ताचो प्रतिफळ आमकां मेळटा जेजूची वाट कश्टांची वाट जावन आसली जेजून विसरली वाट अशीर वाट जावन आसली त्या देखून सगळ्यांक बरें करीत गेलो ताका दुरसोने मेळ्ळें ताका पोटारी म्हणाले ताका पिवंडो म्हणाले ताका निमाणे ताका पात्रांक समेत मुखार गेले निमानो कुरीस कांद्यात दवरलो त्या कुर्साचेर काळजें पडलें जिवीताचें दिजय पडलें पूण ताचो प्रतिफळ जावन जिवान पावन सर्गींच्या वैभवाक सोडलो देवा बाबाच्या उजव्या बसलो ती अशीर वाट ताणें विसरल्यान त्या शेवटाक व्हरून पायली आमी मोगाचेनो अशीर वाट विसता आसतना आमच्या जिवितांत बरेंपण आसा आमच्या जिवितांत असो प्रतिफळ आसा आनी आमकां सस्नीक जिवीत आसा त्या देखून जेजून मत्तेवाच्या वांजेल अध्याय 5 वाक्या 12 म्हणलें उतरां संतोष आनी उल्हास पावा सर्ग राजान याचेच प्रतिफळ आसा तुमकां हांग कश्ट दगदोनी आसंक बरो हांग पिडाशिडा आसंक बरो हांग अशीर दारवटो आसंक बरो तसो प्रतिफळ आसा संतोष आनी उल्हास पावा सर्ग राजान येतेच प्रतिफळ आसा तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आज ह्या देवाच्या उतराचो आमी निहाल करतना ह्यो 3 संगती मोगाच्यानो सोमियान आज आमकां शिकोवच्यो जे कितें पवित्र मोलादीकपण ताचें मोल आमी समजोवया प्रत्येक जावन आमच्या जिविताचें मोल आमच्या जिवितांत देवान दिल्ल्या बरेपणाचें मोल समजून आमचें जिवीत अर्थाभरीत करया हेरांक बरें करूंक हेरांक जावन अपेक्षेच्या पयलें हांवेंत एक मेट काडूंक आमी प्रयत्न करया आनी आमी कश्ट काडया कश्टाची वाट अशीर वाट आमी विंचया त्या मारिपात आमी जैते वंजवया बरेपण आमी जोडया आमची जिवीत नंदन करया तीच कृपा ह्या बलिदाना वेळी त्या सोमियातावन आमी जोन घेवया आमेन. हाडून आयल्या कानिकांची दयाळ मोगाळ बापा पातकी होटरी आयल्या वेगरी काणी करपूंक तुका वायन उडू तुका भेटून दिता मोकाळजाचो आसमर्पिता स्वीकार कर सोम्या मागता वोत आमचे कुर्पे बेसा वोत आमचे कुर्पे बेसा.
म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या घडले बलिदान आपल्या मनाखाली मेळमेक आमच्या नेक्या पयसेच्या आदवा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा बगेवन धर्मदतान सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताजी सडवण परगडूंक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी आपले रगत वारयलें. तीस सडवण आमच्या हे काळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां बेडयता ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सवेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्राची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगडच्या. तुवें ती धर्मदत्याच्या बुन्यादीचेर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबारां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उसर्गी तुकाचे उसर्गी तुकाचे उसर्गी तुकाचे उसर्गी तुकाचे. सर्वेश्वराचे नावी येता ताकाचे. उसर्गी तुकाचे उसर्गी तुकाचे उसर्गी तुकाचे उसर्गी तुकाचे. बापा खरोच पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडोन इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपले कुशेन कश्ट मरां सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी ससणी कराराची एरघन पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करान. Bawarta sugun pergacoyan.
तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोण्यावरवी तू आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवण दारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मना सोनीपणा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवीत सवंडोनी सोडवण्याची खास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगस्यवून तेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ सौदावो आमच्या बगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. एक घडी आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्या त्या कुटुंबादारांचो उगडास करतना प्रत्येक जावन देवादीन जाल्ल्या त्या आमच्या बापायांचो आमी उडास करन तांच्या आत्म्याक शांती मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टागती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामोरये देवाच्या माये सांगाता बगेवन जुजे तिचो पोती बगेवन दमदुतां सांजूदता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी तां सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमी देवाची भुरगीं, देवान आमकां मोलादीक जिवीत दिलां, तर आमच्या जिविताचें मोलादीकपण हेरांच्या जिविताचें मोलादीकपण समजून आमी गौरवान जियो हेरांकी मानान गौरवान पळोवंक जाय असली कृपा बापा लागीं मागया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या मुक्षेता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त गाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुडय आनी सर आकादांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी स तरांच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय. पित्या रसवडके पृथ्वी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदुतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकात आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सोम्याची शांती एकामेकां वांचून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागी. सोम्या त्यो म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू स्वादी बोळ्या ये काळजान दूर बोळ्या स्वागत 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 तुका जेजू बोळ्या बोळ्या जेजू स्वादी बोळ्या ये काळजान दूर बोळ्या स्वागत 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 तुका राया सर्गीच्या आत्म्यांत ये आमच्या प्रकाश तुजो फांक जिनयेच्या पयनार आमच्या बरवोशा पातका काडोक निवडाय कुरपेन तुजे नेटर सर्गीची वार्ताक कुरपेन तुजे सर्गीची वार्ताक जेजू बोऱ्या गोड्या जेजू स्वादी गोड्या प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा बघेव जोता देवाच्या जैतेवन मन्ना बसून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांदूळ घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्तावरवी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मारा प्रियान तुझ्या मोगांत आनी सेवेन आमकां तीर करून दवर या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी समेस्त आमी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत हेवटी सांजू दुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन ताजे उपरांत 10:30 वरां कुमसारा 10:15 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडे संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडयेत मिसाची त्या सेवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान स्विकार करता कुशेन कितें दिता तें ऑफिसान तुमी दिवचें मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता देखून तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादी जुबल्यो कुमगार असली बरी गाडी आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा त्या लेखा जेवणाक आदार दिया सरभक्तीका तुमचे खातीर मागतली आनी आमी विशेश तरान ह्या पवित्र थळार तुमचे खातीर आमी मागतले हांगासर मिनी हॉलांत केंब्राल आरोग्य केंद्राची नर्सां आसात कोणायकी BP शुगर तपासन करूंक आसा जाल्यार आराधन वेळार वा मीस आराधन जाल्या उपरांत अवकाश आसा तशेंच म्हज्या 10व्या कुशीक आश्रयाच्या बिल्डिंगांत क्लासरुमांत थंयसर मोडबेद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डॉक्टरां नर्सां आसात कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन गरज आसा जाल्यार तसो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटिंगां चलतात जी कोण आमाल पिवन वळख जाल्लीं कोणी आसात जाल्यार तांकां कुमोक जावन ही मिटिंगां उपकारतात त्या देखून ताचो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची
नांवां वचून सांगतना कोण आसात हांगासर मुखार येवन मानाची वाद घेवंक हांव तुमकां उलो दितां. राहुल डिसोजा बेलतांगडी दुबय आयचे दिसाचे नॉन व्हेज जेवणांनी ऑर्न तांणी स्पॉन्सर केला. ताका प्रत्येक जावन देव बरें करून म्हणटा उपकार भावता. नाताशा दिव्या डिसोजा निर्मार्गा रेमेडिया कुटिनो हिच्या 4थ्या मोर्नाच्या उगडासाक विन्नी कुटिनो वेलांकणी वाडो आयच्या जेवणा स्पॉन्सर केला. फ्रीडा डिसोजा हॉस्पिटल डॉक्टर प्रज्विल लॉय डिसोजा एरमाळ कोण आसात आनी एकडे उठोवन मुखार येवन मनाची वाद घेवची. दान दिल्या सगळ्यांक परत हेवटी देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यां आमी दिमी घालया. सांजूत त्या देवाच्या मानाक नव्यान आमी सलोन व्हरया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो सर्गीन आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेन जुता देव सर्गराजान जेजूच्या जुवानपणाच्या महिमेंत आसोन आमचे पासोद विनाती करता. सांजुता देवान हे सान भक्त प्रत्येक जावन मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या कारणाचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत सांजुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागडीचो आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे भेटयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरील देव बापा निरंतर होगळाब लाभता आनी सुमेस्त म्हणी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ वदेशी तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हण आमी सत मानता. पवित्र आत्म्यावरी आमचे दें देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेन जोडटा देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे दें दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी होगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजुता देवाक विशेष मागणे या संवसारी जेसो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगेन जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं सान जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कसासनी सांबन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिटी शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूण शेता पातयेनीन आयलां. सगळें आमी बसया मोगाचे न्हू. सबाज जाणांनी आज ते सवां वाचून सांगूंक दिल्लीं आसात. ही ते सवां वाचून सांगतना तुमच्या काल जमानान कितें ते सवां आसात मागणी आसात ती सकड सांजुता देवाच्या पांयान तळा आनी त्या मारी सोमिया जेजूच्या पांयान तळा समर्पण कर. ह्या घडये मागा मोगाचे न्हू. 14 जाणां बरी भलायकी पाव जावचे खातीर, 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी पाव जावचे खातीर, 18 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर, 4 कामाची भद्रती आसचे खातीर, 5 जाणांच्या घरांत शांती समाधान आनी माय मोग राज जावचे खातीर, 4 परगांवाचे 20 पाव जावचे खातीर, ते गांक भुरग्याचे देणे पाव जावचे खातीर, 6 जाणांक दुश्ट सक्ते जावन सुटका मेळच्या खातीर, 8 जाणांक रीण पारी करून करपा मेळचे खातीर, 4 दोळ्यांक बरी दिश्ट पाव जावचे खातीर, 6 जाणांच्या हातामायेची गांठी दुगून जावचे खातीर, 2 मानसीक पिडेतावन नीव रावचे खातीर, ते गांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळचे खातीर, एकल्याचें युरीक एसीड गुण जावचे खातीर, 9 जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर, एकल्याक उगडासाची आनी आयकोची सकत लाभच्या खातीर, 2 कोर्ट केस बेगीनच जी कापणावच्या खातीर, 4 जागो बऱ्या मला विकून वयच्या खातीर, 2 पाठीची समस्या निवारच्या खातीर,
तेगांक विजा प्रोसेसींग बेगीनच जावंकचे खातीर एका भुरग्यान हट आनी राग पयस जावंक आनी सुडाल उलोवचें करपा मेळचे खातीर एकल्या स्त्रियेचे विशेष पिडा संपूर्ण गूण जावंचे खातीर तेगांचे स्कीन एलर्जी गूण जावंचे खातीर चौगांक आमाल पिवून येता सुटका मेळचे खातीर दोगांक मोबायल एडिक्शन जावन पयस रावचें करपा मेळचे खातीर 9 जाणांचे कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर एकल्याचें क्रियाटीन नॉर्मल जावचे खातीर आनी 20 आनी त्या गजाल्यांनी तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागो सांगला मोगाचें न्हू हाचे सांगाता रिया आनी विनिशाक प्रॅक्टिकल एग्जामान बरे मार्क्स घालून पास जावंक आनी नर्सिंगाचें काम मेळचें खातीर डायलोन लोबोक फाटल्या 2 हप्त्यां जावन ताप सुटना बेगीन ताप सुटोवन बरी भलायकी पाव जावचे खातीर स्टेट टॉपर म्हणलें कोर्ट केजींत बेगीन सॉल्व जावं जज आनी लॉयरांच्या मतीं उजवाड लावचे खातीर कॅनडाचें PR एकल्याचें बेगीन मेळचे खातीर एकल्याच्या कुटुंबाचेर आसलेल्या सर दुश्ट सक्ते जावन पयस जावं आनी रक्षण मेळचे खातीर एकल्याक UKंत बरें काम पाव जावचे खातीर एकल्याक दुबयंत विजिटींग विजाचेर आसा ताका बरें काम मेळचे खातीर आनी एकल्या तरणाट्याक मतीक उजवाड बरें काम मेळोंक आनी ताच्या लायफांत ताणें इल्लें एक्टीव जावचे खातीर ताच्या बापायन वा कुटुंबाच्यांनी मागोवंक सांगलां ह्या भावा खातीर तरणाट्या खातीर आमी मागया तशेंच आनी एका तरणाट्या काम ना दुबयंत एक काम मेळचे खातीर 3ऱ्या क्लासीक शिकच्या एका भुरग्याक संपूर्ण भलायकी मेळचे खातीर क्लिफर्ड दांतीस ताका कामान बरें जावचे खातीर एकल्याक दुबयंत एक बरें काम मेळचे खातीर 2 वर्सांच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळचे खातीर एकल्याची फाटीची दूख विजींग प्रॉब्लेम आनी आंगाची दूख गूण जावचे खातीर एका स्त्रियेचे पयशे फाटी मेळचे खातीर एका धर्मीक भयणीक पांय दूख गूण जावचे खातीर एकल्याचो एक जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचे खातीर एकल्याक बरी भलायकी मेळचे खातीर एकल्याक दुबयंत ड्रायव्हींग काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां तेका धर्मीक भयण्यांक बरी भलायकी मेळचे खातीर ब्रदर ग्लेन आनी सिस्टर ट्रिजा तांकां बरी भलायकी तांच्या बऱ्या मिसावा खातीर स्टेला क्रिस्टोबर 90 आनी 2 वर्सां तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर विना रोड्रिगस ताका बरी भलायकी आनी ताका एक बरें काम मेळचे खातीर विल्सन म्हळ्यार भावाक 30 आनी 9 वर्सां बरें काम बरी सैरीक बरी भलायकी मेळचे खातीर एका स्त्रियेचें बिझनेस बऱ्यान चलचे खातीर बिल्डिंगाक एका कडेन संबंदीत जाल्या डिपार्टमेंटान परमिशन मेळचे खातीर एका कुटुंबाक घरावेच्याक रस्त्याचे समस्ये गूण जावचे इत्याद जावचे खातीर एकल्या चलयेक अल्सरेटीव कोलिटीस ह्या पिडेतावन सुटका बरी भलायकी मेळचे खातीर आनी एका चलयेक वेरिकोस वेन्स इतर पिडेतावन सुटका मेळचे खातीर एकल्याक नी जॉयंट्स गूण जावंक बरी भलायकी मेळो एका भुरग्याक CA इंटरमिडिएट एग्जाम जाल्या बरे मार्क्स मेळोन पास जावचे खातीर एकल्यान एक घर प्रारंभ केला घराचे सकट बांदपाक निवासून बऱ्या तरेन काम जावचे खातीर आनी एकल्यांचे घर कॉन्ट्रॅक्ट खेळयता पयशे दिल्यात तातूंत त्या कॉन्ट्रॅक्टा मदीं उजवाड मेळोन त्या घराचें काम बेगीन पंथा पावचे खातीर एका स्त्रियेक तरणाटी स्त्री कॅन्सर पिडा तिच्या पिडेतां सुटका तिका मेळचे खातीर आस्पत्रेंत आसच्या आमची बहीण सेवरीन तिच्या बऱ्या भलायके खातीर तशेंच आस्पत्रेंत ब्रिजीत डिसोजा म्हणली ICUंत आसा तिकाय संपूर्ण भलायकी बरेपण मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां उर्बन मेंडोन म्हणल्यार आमचो भाव घरा आसा ताका भलायकी बाब रिचर्ड सुकेरा घरा आसा ताकाय बरी भलायकी मार्सेल डिसोजा म्हणलो भाव घरा आसा ताकाय संपूर्ण भलायकी मेळचे खातीर एका कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर एलिटा डी सिल्वा ह्या भयणीचे डिलिव्हरी नॉर्मल डिलिव्हरी जावचे खातीर एकल्याचो घोव सोरो काडटा पियेता भुरग्यांक पाडदेक दिता ताच्या मतीक उजवाड मेळचे खातीर मुंबयतावन आयिल्ल्या एका कुटुंबाक बरी भलायकी मेळचे खातीर आज हांगासर कारवारतावन एक कुटुंब आसा त्या दोगांय भुरग्यांक पुतांक बरी भलायकी कामाची भद्रती आनी एकल्याक खंयच्या दिशेन वसाचे मतीक उजवाड मेळचे खातीर त्या आवयक बरी भलायकी मेळचे खातीर एका तरणाट्याक शिप्पर कामाक कॉल येवचे राखून आसा बेगीनच तें कॉल येवन काम मेळचे खातीर एक भयण मतीच्या पिड्यांत तशें वायट जिन्नान जावन कश्टाता तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर एकल्याचे स्कीन एलर्जी गूण जावच्या एकल्याचे गॅस्ट्रीक एसिडिटी गूण जावच्या एकल्याच्या माथ्याचे जडचे केस रावचे खातीर एकल्याक PCOD प्रॉब्लेम गूण जावचे खातीर एकल्याक रातींची बरी न्हीद पडचे खातीर वेरोनिका म्हणल्यार भयणीचो फ्रॅक्चर जालो पांय सरको जावन पयलेंच्या बरी सलची कुरपा मेळचे खातीर एकल्याचो फ्रॅक्चर जालो हात सरको जावन एका भुरग्याक मोबायल एडिक्शना जावन सुटका मेळचे खातीर एका भुरग्याक कालत्या काळजो जावंक मोगाळ जानवायांनी समजूनचे त्याने मेळो आवय बापायक विधेय जावन जियोवची कुरपा मेळचे खातीर एका कुटुंबा बेसांवांनी बरोवंक बेगीनच घराचे त्याने प्राप्त जावचे खातीर एका तरणाट्यांक मिसाक येवच्याक मतीक उजवाड मेळच्याक एका कुटुंबान विकल्ल्या वेहिकलाचे समस्या इत्याद जावचे खातीर एकल्याच्या दादल्याक मतीक उजवाड मेळोन पाटी कुटुंबाक येवन आपणाच्या पत्नीने सांगता मोगान जियोवंक कुरपा मेळचे खातीर
विंगडाच्या गो बायल्यान परत एक वर्च्या खातीर 9वे क्लासीन शिकच्या एका भुरग्याक बरी भलायकी मती उजवाड मेळून सारक्या वाटेन वयच्या खातीर 10वे क्लासीन शिकच्या एका भुरग्याक डिप्रेशन आसा ताका संपूर्ण भलायकी बरेपण मेळच्या खातीर एका भुरग्यान सुडाळ उलोवच्या खातीर एका भयणीक कॅन्सर बेडेतान सुटका मेळच्या खातीर दोन एका कुटुंबांत अशे झगडे रावच्या खातीर तशेंच एका कुटुंबांत जाग्याचे समस्या आसा कोर्ट केस आसा हें सगळें इत्याद बऱ्यान जाग्याचे वांटे जावच्या संबंदीत जाल्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर हाचे सांगता सभास जणांनी मागोवन सांगलें आसा वैयक्तीक तरान ह्या सकट भावंडां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू अरदान तुका सुमियान जेसू आराधन तुका सुमियान वंदन तुका सुमियान जेसू वंदन तुका सुमियान महिमा तुका सुमियान जेसू महिमा तुका स्तुती तुका सुमियान जेसू होगळाप तुका सुमियान जेसू प्रणिपात तुका सुमियान जेसू जय जय तुका सुमियान जेसू हालेलुया 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 मोगळा जेसू ह्या पवित्र थळाक ही भावंडां ही त्या सवांक घेवन हांगासर ही त्या सवां समर्पण करून मागोवन आसा ह्या सकट भावंडांक हांव बांदिता सांजूद ताद्य मारिपा तांच्या खाल जमानांतली त्या सवां तुज्या पांयान ताळोवन समर्पण कर सांजूद ताद्यवाच्या मजतीन समर्पण कर मागता ह्या सकट भावंडांचे तुजे काकुलीची नदर घाल तुजी कृपा वाळय तुजी सकत पदवी तांकां दाखय आनी सगळें बरेपण तांच्या जिवितान आशिल्लें मागलें लाभय आनी त्या मारिपा समाधान संतोषान ह्या पवित्र ताळांत पाठीवयची कृपा तांकां लाभय तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक सगळें बरेपण दी म्हूण सुमिया तुजे कडेन परत मागता सांजूद ताद्यवाची मजत आसा तुका असाध्य म्हणलें खंयचेय ना म्हणलं बरोवस आसा हे दोनी सांगाते मेळून ह्या भावंडांनी आशिल्लें सगळें बरेपण ह्या पवित्र ताळा तांकां लाभय म्हूण तुजे कडेन परत मागता Lord Jesus, touch them, Lord Jesus, bless them, Lord Jesus, anoint them, Lord Jesus, heal them, Lord Jesus. May your mighty power flow into their life, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळा मी दिंबी घालया मगचनो म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भवात दंड लावन बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तो तुज्या अपस्तले पदवेन पयस धांवडे हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंडायतान हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोबर सदेवचे केरे देणे देवान तुका दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोटसान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासे नांवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदसून सुदारसून वर हांवें वडापातींनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी दोळे धांपिया ह्या पवित्र थळार जायतीं आजपां अद्भुतां करता मागलें मेळटा जायतीं जाणां वळखून घेतात सभास जाणांनी वळखून घेतलेले आसा तांचे सांगात आमी दनया देवाक अर्गां देवया दोगांक परगवान बरें काम मेळिल्ल्या खातीर तेगांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक भाव जाल्ल्या खातीर एकल्याचें बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर एकल्याचे जाक्याचे डॉक्युमेंट्स बऱ्यान जाल्ल्या खातीर एकल्याक आयर्लंडाचे वर्क परमीट बऱ्यान जाल्ल्या खातीर एकल्याचें पैन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर सौगांक बरी भलायकी भाव जाल्ल्या खातीर एकल्याक हॉस्पिटलांत जावन डिस्चार्ज जावन फाटीं आयिल्ल्या बसो 6 जाणांनी मागलो प्रत्येक उपकार तांच्या जिवितान मेळिल्ल्या खातीर तशेंच स्विनी कॉन्सेस हो मणिपाल युनिवर्सिटींत सीट मेळिल्ल्या बसत अर्गां दिता ह्या सकट भावना सांगता तशें आमच्या जिवितान देवान केलें सगळें बरेपण वळखून दनया देवाक आमी अर्गां दिवया हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजा हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू काळजा मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावंडा बसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार ऐक आमचे प्रार्थना येशू मिया सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर ऐक आमचे प्रार्थना येशू मिया सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक सेवकांक पाव ऐक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार ऐक आमचे प्रार्थना येशू मिया सर्वेस्परा तुज्या मणयारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाई दी ऐक आमचे प्रार्थना येशू मिया सर्गींच्या बापायचे दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर ऐक आमचे प्रार्थना येशू मिया सर्गींच्या बाबा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेलीचे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता
तुझी खुशी वयत ती सत्य सवान तू जारी कर म्हणून आम्ही मागता आयक आमची प्रार्थना येसूं या मोगळा बापा गांवांत तशें बरें गांवांत पावतें काम नासतना कश्टोंच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांची जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना येसूं या दयाळ बापा पावती जिनिये सांगाती मेळनासतना कश्टोंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरें जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना येसूं या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें तेल्या सर काजरी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडे वडे म्हणून आमी मागता आयक आमची प्रार्थना येसूं या सर्वेस्परा सक्कड बापायक खातीर तुका आज मयार दिताना सक्कड बापायक तुज्या पांयां तळ समर्पण करता हांव तांकां बळ भलायकी मोतीक समाधान संतोष तांच्या जिवितान बळ बरेंपण दी तांची जिवीत तंतू चलोन व्हर म्हणून आमी मागता आयक आमची प्रार्थना येसूं या सर्वेस्परा सक्कड बापायक ताच्या संगतींनी हांव तशेंच भुरग्या बळातान मोग सांगत पोवन बरें मन लाभोवन दी आनी त्या मरीपात ह्या बापायचें जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमी मागता आयक आमची प्रार्थना येसूं या मुरये पिडेस्तांच्या भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारनीये कागोदीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी बरोशा तुका मिलो मारता आमी बदे सेवेची बाळकां या तुका ज्या कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता तो तुमचे शकाये ते तुजे कागचे दोळे आमचेर पडदी आनी ह्या बदेशा उपरांत तुजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय हे दाळे मंगळे तुला बी हांव कार्य मरये बगेवन ती देवाची मामोत्सव विनंती कर क्रिस्ताच्या बसोवण्याक आमी पावोवच्या खातीर तरी एक देवाक उलो मारया सक्कड पिडेस्तां खातीर ह्या घडये विशेष तरान मागया आमचो उजवात आमच्या तकलेत दोन आमकां कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार समर्पण करया ना जाल्यार आमचो हात आमच्या तकलेचेर दवरतना जे कोण पिडेस्तांचो उडास येता तांच्या तकलेचेर तुवें हात दवरलाय म्हण चिंत आनी त्या पिडेस्तां खातीर ह्या घडये आमी पत्येनीन व्हडा भक्तीपणा मागया कित्याक ह्या पवित्र तळार मागल्लें मेळटा तेतून त्या पत्येनीन ह्या घडये आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास्पदा जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास्पदा कित्याक तूं आमचे अस्कद मनशा जैम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करूंक तुवें कशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळाधिपत्वेन गूण करताय प्रात तूं ह्या दाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या बिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाळ दीस घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पथकांतली नितळ जावन पिडे शिडेन निघून जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सुमयावर वीण सुमयाचे नवी आमचो आधार ताणे रचला सर्गांनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रात तूं ह्या दाळ सुमया बावर्तांच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेहनतलेली दाळ आमी मागता पिडे शिड्यान कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांच्या राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी आनी मानाभेद पयस करून एकामेका काळजांतान बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हणून बगून दी तूं दयाळ समी सदांच तांचे संगतार राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गान दिवन दी जो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळ सोप्रकार तुमचेर फांगोवन तो तुमकां माई पसन आनी काकोतीन वागो दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमच्या संगत आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट वरू तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण कर देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे देहाचे सर वायट बसपण उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत कर आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वत आनी तुमचे सवे सदां आसो दिमेर समी रावया मोगलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधन करचो पवित्र वेळ जावन आसा त्या जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करून गीत आमी गावया
मुगाळ भवन आनी भयणीनो, भोव पवित्र सक्रमेंतांतल्या जेजू मुखार आमी सरपडल्या. खरोच तो आजार आसा. तो व्हरतो देव, बळवंत देव, आमचें सगळें जिवीत चलोवन व्हरचो, आमच्या सांगाता रावचो. ह्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना. हर एक संगती साध्य. देखून एक घडी ताचें आजारपण ह्या उंड्या रुपार आमी म्हळें गुपीत म्हज्या जेजू उंड्या रुपार आजार आसाय. तो उंड्या रुपार खरोच आजार आसा. देखून सगळ्यो आमचे तकले आमी बागावया, सगळें आमचे तकले आमी बागावया. सेसुमिया मुखार आमी कालतें जावया. ताचें आजारपण खरें म्हणलें वळखून घेवया. आनी हे जेजू क्रिस्ता हें गीत आमी गावन एक घडी आमच्या काळजा मनाचो नमान मान आराधन त्या सुमयाक आमी समर्पण करून संपूर्ण तरान आमकां आमी ताच्या पांयांतळा समर्पण करया. तो व्हरतो देव, बळवोन देव, आमचो रक्षक, ताका आमी आराधन करया. Jesus क्रिस्ता तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता. वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. अरदान तुका सुमयान जेजू, आराधन तुका सुमयान जेजू, अरदान तुका सुमयान जेजू, आराधन तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू, होगलाप तुका सुमयान जेजू, होगलाप तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुमयान जेजू, स्तुती तुका सुमयान जेजू, स्तुती तुका सुमयान जेजू, प्रणिपात तुका सुमयान जेजू. प्रणिपात तुका सुमयान जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. सगळं आमी बसया मोगाचें न्हू. हांवें येदोळूच सांगलें आज ह्या पवित्र तळार आमी बापाया खातीर मागता. देखून आज बापायांचेरच ह्या आराधना वेळार थोडो वेळ आमी नियाळ करया. आतां सकड बापायांक आदर्श जावन आसा मोगाचें न्हू. पयलें देव बाप, देव बाप आमकां हर एकल्यागे बापायन आमकां हर एकल्यागे आदर्श जावन आसा तो देव बाप. ह्या बापांतय कितें लक्षण आसात, ह्या बापांतावन आमी कितें शिकोवंक आसा, आमी एक घडी व्हरून पळोवंक आमी प्रयत्न करया मोगाचें न्हू. पयलें जावन आसा आमच्या बापाचो मोग अनकंडिशनल लव, शर्तावीन मोग जावन आसा मोगाचें. ताच्या मोगाक तड आनी गड ना, तसो मोग निरंतर मोगाचें. आनी त्या देखून जुवांवचें पयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 आमकां म्हणटा पळया. कितलो मोग बापान आमचेर वतला, आमकां देवाची भुरगीं म्हणून आपोवंक ताणें फावो केला. निजा की आमी देवाची भुरगीं. पळय, देवा बापान आमचेर इतलो मोग वतला, आमकां बापाची भुरगीं म्हणलें आपोवचें भाग दिला. आनी आमी खरेंच त्या बापाची भुरगीं, आमी हर एकली पयलें बापाची भुरगीं. ह्या बापातावन आमी शिकोवंक आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून ह्या बापाचो मोग जो हांव सोवांचेर अध्याय 3 वाक्य 16 कितें म्हणटा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आमकां ओपोवन दिलो. तसो मोग तो अनकंडिशनल, शर्तावीन तसो मोग तो दिवचो, ताका खाली करचो. आनी आमच्या देवान आपणाच्या पुताक आमचे खातीर खाली केलो. आनी ह्या पुता मारी पात आमकां बापाचो मोग कितें म्हणलें उगडापे जाला मोगाचें न्हू. बापाचो मोग आमी अनुभव करूंक जेजून आमकां शिकयला. आनी तसो जेजू त्या बापा लागीं निरंतरी मागतलो मोगाचें न्हू. हें पयलें लक्षण. दुसरें जावन आसा बाप काकुलदार आनी बक्षणेचो दातार मोगाचें न्हू. आमचो देव
खाकुलदार आमचो देव बक्षानेचो दातार मोगाचेनो ताणें जर बक्षी नातेल्लें आमी आज हांगा कोणी आसती नांव मोगाचेनो तातूंत कीर्तन 103 वाक्य 12 आनी 13 अशें म्हणटा उदेंत अस्तमते जावन जितली पयस आसा तितले पयस तो आमचे गुन्यांव काडून उडयता उदेंत अस्तमते जावन कितले पयस आसा तितले पयस आमचे गुन्यांव काडून उडयता खंय आनी मुंदरसून म्हणटा जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक बियेतेल्यांची दया करता तेका लागून देव बाप आमची दया करता तो काकुलदार तो बक्षानेचो दातार जावन आसा मोगाचें तिसरें आमचो देव प्रोवायडर आनी गायड आमचो देव आमकां दिवचो दिसपरतो ग्रास दिवचो आमकां कितें गरज आसा दिवचो आनी आमकां मार्गदर्शन दिवचो देव त्या देखून आमचे बापा मागणें म्हणटाना खाली म्हणटा दिसपरतो ग्रास आमकां दी तो दिवचो बाप दिता आमकां सकट मागल्लें दिवचो बाब आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू त्या देखून तो सांबावलो पिलिपिकारां बरोवन अध्याय 4 वाक्य 19 म्हणटा जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसलेल्या दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो जेजू क्रिस्तांतय व्हरती संपत आसता आनी आमी मागलें देव आमकां कितें गरजांक उदारपणी आमकां पावतलो म्हणली ती उतरां थंयसर म्हणटात मोगाचें तशेंच मत्तेव वांजेलो अध्याय 7 वाक्य 11 म्हणटा तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत आपल्या मागतेल्यांक दिवचो इज अ प्रोवायडर इज अ गायड आमचो देव मोगाल भावन आनी भयणीनो चवथें जावन आसा आमचो बाप आमचो देव नितीवंत इज अ रायचियस गॉड इज अ जस्ट गॉड आमी म्हणटा आमच्या देवाचें लक्षण थंय तो सता नितीचो देव मोगाचें न्हू त्या देखून सांबावलो रोमाकारांक बरोवन अध्याय 3 वाक्य 26 म्हणटा आपूण नितीवंत म्हूण आनी क्रिस्तांतय विश्वास दवरलेल्यांक आपूण नितीवंत करता म्हणून आतां तो दाखयता तो नितीवंत आनी क्रिस्ताचेर बाबार्थ क्रिस्ता मारिपात बाबार्थ धरलेल्यांक तोय नितीवंत करता म्हणलें आमकां समजयता आनी 5वें आमचो देव विश्वासी देव आनी ताचे थंय कितेंय बदलावन ना तो निरंतर एकच मोगाचें त्या देखून हांवें वायट केलें आनी पाता केलें म्हाका उडोवचो कान उडोवचो थंय ताचो मोग निरंतरी त्या देखून इज अ फेथफूल गॉड इज अ अनचेंजींग गॉड मालकी प्रवादी अध्याय 3 वाक्य 6 म्हणटा हांव सर्वेस्पर बदलाना देखून जाकोबाच्या भुरग्यानो तुमचो नाश जावंक ना हांव बदलाना त्या देखून तुमचो नाश जावंक ना तुमी आसात त्या देखून आमचो देव आमचो बाप तो विश्वासी बाप मोगाचें न्हू एक घडी आमच्या दोळ्या आमी दाबिया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर एक घडी आमी दवरया मोगाचें न्हू ह्या बापाचो मोग एक घडये भर आमी साकया ह्या देवाचो मोग एक घडी आमचे भितर आमी अनुभव करया ओ देव म्हजे थंय तुजे थंय ताचो निरंतर मोग वळयल्ल्या वरवीं आज आमी हांगासर आसा ताणें ताची काकूळ तो बॉक्सांनी आमकां दिल्ल्या वरवीं आमी हांगासर आसा निरंतरी आमी मागिल्लें आमकां दिवन आमकां सोलोवन व्हेल्ल्या वरवीं आज आमी हांगासर आसा नितीवंत तो देव नितीन आमचे जर्ती केल्ल्या वरवीं आज आमी हांगासर आसा आनी तो विश्वास बदलनातलो देव जाल्ल्या वरवीं आज आमी हांगासर आसा तो आमचो अजुनूय मोग करता आनी तो मोग जेजू मारिपात ताणें आमकां उगडापे केला ह्या त्रियेक देवाचो मोग आमी जेजू मारिपात अनुभव केला मोगाचें न्हू केदें व्हरतें भाग त्या देखून एक घडी आमी मौन बरी बसता आसतना आमचे भितर ह्या देवाचो मोग आमी अनुभव करया साकया मोगाचें न्हू कितलीं भोव अपूर्वाचीं लक्षणां ह्या आमच्या देवाची बापाची आमी आयकली मोगाचें न्हू आमकांय त्या लक्षणांनी बर म्हणून प्रत्येक जण बापायांनी ह्या देवा सारकें जावंक आसा देवा बापा सारकें जावंक आसा त्या लक्षणांनी बरोवंक आसा आनी त्या देखून ती कृपा आमी मागता आसतना तेच देवाक आमी आराधन करया स्तुती करया नामान करया कीर्तन 115 वाक्य 1 म्हणटा आमकां न्ही सर्वेस्परा आमकां न्ही बघा तुज्या नांवाक फावो जावं महिमा तर कीर्तनकाराची उतरां आमकां समजयतात आमकां न्ही आमकां रचलेल्या पसलेल्या ह्या धनियाक देवाक निरंतरी महिमा होगळा फावो तर ह्या देवाक आराधन करून गीत आमी गावया सगळे आमी उबे रावया ताळयो आमी पेटया मोगाचें न्हू आनी आमी गावया आराधन कर
आराधने आत्मने त्रेक देवने आराधने ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದಿರೋ ರೂಪ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದಿರೋ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯೋ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೋ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹಗೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ हालेलुया 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 सुमिया जिसो आम्ही तुका आराधन करता नामान करता सुमिया तुवें तुझ्या बापाचो मोग आमकां उगडापे केलाय बापा लागीं मागोवंक शिकयलाय बापा लागीं येवंक तुवें आमकां शिकयलाय सुमिया ह्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता दिन वाजता तूं आमचे संगात राव सुमिया जेजू ह्या आराधना वेळार प्रत्येक जण हो मोग चड आनी चड अनुभव करूं देवाच्या त्या लक्षणांनी आमचें जिवीत भरूंक आमकां कृपा दी आमचें दिसपते जिवीत तुंत चलोन व्हरून आमी तुजे कडेन परत सुमिया तुका जावं आराधन महिमा मान होगळा स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मोगाचेनो मोगाचेनो हांवें सांगलें पुरो आयतारा 21 तारखेर बापायचो दीस आमी आंतरराष्ट्रीय बापायचो दीस आमी आचरण केलो त्या दिसा म्हाका एकल्यान एक वॉट्सॅपार एक व्हिडिओ धाडलो एक बापाय विशयान एक व्हिडिओ आनी ह्या व्हिडिओंत कितें आसा ह्या घडी हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां एक दुबळ्या कुटुंबांतलो तो तरणाटो पूण ह्या तरणाट्याक त्या आवय बापायनी बऱ्या संस्कारांत
तशेंच माऊल्यांनी वाडयल्लें आनी एका बऱ्या कंपनींत हो भुरगो पूत कामाक लागलो आनी ताका ताचो पहिल्या म्हयन्याचो पयलो सांबाळ ताच्या हाताक मेळ्ळो आनी सांबाळ मेळ्ळोच मस्त बडी आमच्या घरांनी आमी कालें करचें पयलो सांबाळान कोणाडे दिवचो आवय कडेन ह्या तरणाट्यांनी कालें केलें पयलो सांबाळ मेळ्ळो म्हणून आवय कडेन व्हरून गेलो आवयच्या हातांत सांबाळ दिवंक आनी थंय वळून ती आवय म्हणाली म्हजे कडेन दिनाका पप्पा कडेन व्हर पप्पाक सांबाळ दी पूण हो पूत पप्पाक सांबाळ दिवंक आयकोंक ना ताच्या बदलाक आवयच्याच हातांत चेपोवंक प्रयत्न करूं लागलो मम्मा तुंत घान घे पप्पाक म्हाका दिवं नाका तुंत घान घे आनी तो वळी आवयक राग येता पुताच्या कानसुलाक एक मारता आनी पुताक म्हणटा आळे पुता आज तूं ह्या पावंडाक पावलाय तुज्या पांयार उबें रावलाय जाल्यार त्या तुज्या बापायन कितले कश्ट काडल्यात कितली वावंट ताणें काडल्या कितलो घाम ताणें वरयला ताचें रगत समेत वाडलां आनी ताच्या वावंटीचो फळ आज तूं बघून आसाय आनी त्या देखून हो सांबाळ घे आनी तुज्या बापायच्या हातांत दी आनी तो वळू तो तरणाटो रडटा आनी आवयक थोडी उतरां सांगता मोगाच्यान ती उतरां मोलादीक ही खाणी मोलादीक न्ही पुतान आवयक म्हणली उतरां ती मोलादीक मोगाच्यान आनी हो पूत आवय कडेन म्हणटा मम्मा सगळ्या म्हज्या जिवितान आज पर्यंत हांवें पप्पा कडेन मागल्लें आनी पप्पान ताचो हात वयर केदाळ्ळे त्या वयर तावन म्हाका दिल्लें मात्र पप्पान हर एक फावटी मागल्लें दिल्लें आनी पप्पाचो हात वयर म्हजो हात सकयल हांवें खान गेल्लें मम्मा आज म्हाका म्हजो हात वयर वचून पप्पाचो हात सकयल येवचें म्हाका मोन ना पसंद ना पप्पाचो हात केदाळे वयरच आसाचे त्या देखून म्हाका पप्पाच्या हातांत हे पयशे दिवंक नाका कित्याक हांवें ताका दिवं नजो ताणें दिवनच आसा जाय पप्पाच्या हात वयर आसा जाय म्हण भोव सोबीत उतरां मोगाच्यान आमकां दूख हाडटात आसलीं अपूर्बायची उतरां ती आयकतना पळयतना मोगाच्यान कित्याक एका बापायचो पात्र एका भुरग्याच्या जिवितांत व्हरतो जावन आसा मोगाच्यान जावंक बरो थोड्या बापायनी तांचो पात्र घेवन चुकल्यात हर एक उणेपण आसता पूण सर्तांव हर एक बापोय तांकांय मस्त हुस्को आसता तांकांय खंत आसता कुटुंबाची तांकांय ती जतन आसता कितलेगी बापोय घालपाक वचून एणे तेणे वचून गळोवन आमच्या कुटुंबाक आज आमची कुटुंबां बरी आसा जाल्यार ह्या बापायचो घाम तांच्या कश्टांचो फळ तांच्या वावंटीचो फळ मोगाच्यान आज आमची कुटुंबां बरी आसा भुरग्यांचें जिवीत बरें आसा आजुनूय कितलेगी जण घालपांत एणे तेणे गळोवन आसात मोगाच्यान इस्रायलाक वचूंक सुरू केलें आपणान बाल मनशां इस्रायलाक वचूंक मस्त सुरू केलें पूण ताच्या पयलें बापयत सर्तांव घालपाक गेल्ले ह्या गांवाक त्या गांवाक पुरो वचून गळिल्ले सर्तांव बापायनी मोगाच्यान बापायनी पसरले तांच्या कुटुंबाक आज ह्या बापायच्या जिविताच्या नदर घालतना मोगाच्यान एक बापायचो पात्र ताच्या भुरग्याच्या जिवितांत व्हरतो जावन आसा मोगाच्यान एक आत्मीक मुखेली जावन ताच्या भुरग्यांक मुखेलपण ताणें दिलां बापायन दिलां मस्त बडी तांणी भुरगीं आयकनात भुरगीं समजना म्हणली दुखाय एक मुखेलपण दिताना तांणी उसारलें आसा मोगाच्यान एक बापय जावन त्या कुटुंबाक प्रोटेक्टर जतन त्या कुटुंबाची ताणें घेतल्या मोगाच्यान आनी एक बापय जावन त्या भुरग्यांक कुटुंबाक ताणें दिलां मोगाच्यान मस्त दिलां कुटुंबाच्या गरजांक तो बापय पावला म्हाका उडास येता हांवें आदले बडी सांगलां तो एक बापय कोडयालचो म्हाका म्हणटलो म्हाका म्हजे कुटुंबासून पयस रावंक नाका पूण हांव गल्पांत आसा परगांवांत आसा जाल्यार म्हज्या भुरग्यांक एक शिकाप दिवच्या खातीर तांकां एक बऱ्या फुडाराक पावोवच्या खातीर मात्र आनी केन्ना भुरगीं तांच्या पांयार उबे रावतात हांव म्हजें काम सोडटां गांवाक येता आनी ताणें काम सोडलां आज गांवांत आसा कित्याक भुरगीं बऱ्या फुडाराक पावल्यात जायत्या बापायांनी तांच्या भुरग्यांक बऱ्या फुडाराक पावयलां बऱ्या जिविताक पावयलां मोगाल भवन आनी भयणीनो आनी त्याच भुरग्यांक मस्त बापायांक मस्त खंत हुस्को आसा थोडे दीस आदीं एक बापय म्हाका मेळोंक आयिल्लो पयसतावन आनी म्हाका मेळोन पाटींग गेल्लो ताका बस्तार थंय येताना म्हयन्यार अटॅकी जाल्लें आनी घरा पावलो आजाप आनी ताच्या उपरांत आस्पत्रेक पावलो आतां बरो आसा काल परतून म्हाका मेळोंक आयिल्लें आयतारा आनी ती बायल म्हणटा फादर मस्त सांगती भायर सांगना फादर ताचे कश्ट भायर सांगना भितरल्या भितर करगता भितरल्या भितर रडटा भुरग्याक पुताक काजार जाल्लें मोडलां त्या देखून ताका खंत
एक बरी आनी एक नवी सैरीक मेळना ती ताका खंत आनी तेतून भितरल्या भितर खर्ग जाता मस्त बापाय आसात भितरल्यान खर्गोवचे कुटुंबा खातीर दुखां वाळोवचे कश्टांचे मोगाच्या न्हू एक घडी आमी सकाळान दोळे दांबिया आमच्या हृदयाचेर आमी हात दवरया हांगासर आसलेल्या बापायनो तुमकां बापायपणाचें जिवीत मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्घान दिया ते भुरगीं तुका बापाय म्हणटाना पप्पा बाबा म्हणटाना बगसो तो संतोष उल्हास त्या देण्या खातीर अर्घान दिताना आमी उरिल्लीं सकाळां आमकां मेळिल्ल्या त्या पप्पां खातीर बाबा खातीर बापायां खातीर धन्य देवाक आमी अर्घान दिवया तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू तुमची जबाब अर्घा आनी वगळाप तुका सुमयान जेसू अर्गानी होगलाप तुका सुमयान जेसू अर्घा आनी वगळाप तुका सुमयान जेसू अर्गानी होगलाप तुका सुमयान जेसू एका दादल्याक आनी स्त्रियेक सांगातान भुरग्या बळांनी ते कुटाम बांदल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमयान जेसू एका बापाय मारिपात भुरग्यांक पप्पा म्हणचे ते बाग तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमयान जेसू आमकां एक बरो बापूय तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमयान जेसू त्या बापाय मारिपात आत्मीक वाडावळ आमची जाल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमयान त्या जेसू बापायन आमकां दिलेल्या त्या मार्गदर्शना खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमयान जेसू त्या बापायन आमचे खातीर काडिल्ल्या कश्टा वावटी खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमयान त्या जेसू बापायनी आमकां दिल्ल्या एका बऱ्या शिकपा खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमयान जेसू त्या बापायनी आमकां एका बऱ्या फुडाराक पावयल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमयान त्या जेसू बापाय मारिपात आमकां गेल्ल्या सकट बरेपणा खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमयान त्या बापायच्या कश्टा दुखा वेळा तुवें पावल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका त्या बापायची दुखां तुवें पुसून काडिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमयान त्या बापायनी मागिल्लें तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका त्या बापायक तुवें दिल्ल्या निरंतर सांगातपणा खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमयान जेसू अर्घानी वगळाप तुका सुमयान जेसू अर्गानी होगलाप तुका सुमयान जेसू अर्घानी वगळाप तुका सुमयान जेसू अर्गानी होगलाप तुका सुमयान जेसू सगळं आमी उबे रावया मोगाच्यान परत देवाक बापायनो तुमकां मेळिल्ल्या त्या बापायपणाच्या देण्या खातीर अर्घान दिया आनी आमी सगळां आमच्या बापायांचो उडासकान जावं बरो देवा दिन जाल्यार पूण तांचे मारिपात आमकां बरेंपण जालां आज आमची कुटुंबां बरीं आसा जाल्यार तांणी केल्लो त्याग सक्रिफीस त्या बापायांनी आस्त बरी कर दवरल्या आमकां एक बरें जिवीत मेळ्ळां त्या देखून त्या सगळ बापायां खातीर देवाक अर्घान दिवन हें गीत आमी गावया दिन वसने संगी स्तुती हांव गायता ये जेजू म्हज्या सोम्या अगणी तुज्या सरोपकारांक पाठयता स्तुती दिनवासने संगी स्तुती हांव गायता ये जेजू म्हज्या सोम्या अगणी तुज्या सरोपकारांक पाठयता स्तुती देवा फावून तरी दिले दयेन तुजे कृपेचे बेसाव फावून तरी दिले दयेन तुजे कृपेचे बेसाव मगल्या प्रसड फावो जाले बरी सोम्या मगल्या प्रसड फावो जाले बरी सोम्या दिनवासने संगी स्तुती हांव गायता हे जेजू म्हज्या सोम्या अगणी तुज्या सरोपकारांक पाठयता स्तुती देवा
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मगचन परत आमकां बापायांक आनी सगळ्यांक आमकां आमच्या जिविताचेर एक नदर घालूंक एक अवकाश मगचन ह्या घडये 3 गडितां घडिल्लीं काणी न्ही ही 3 गडितां हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. थोडे तेंपा पयलें एक तरणाटो एका बऱ्या कुटुंबांतलो म्हजे कडेन उलोवंक आयिल्लो आनी उलयल्ल्या वेळार इतलो आनी तितलो रडलो आनी म्हणालो म्हाका कित्याक देवान एका बऱ्या बापायक दिवना, एका बऱ्या बापाय मारिपार कित्याक म्हाका मार्गदर्शन मेळोना. आज म्हजो बापूय बरो आसलो जाल्यार आज हांव बरो आसतो ह्या पावंडाक पावता आसलो कोन्ना, पूण म्हज्या जिवितांत आज हांव ह्या स्थितीक पावलां जाल्यार हो म्हजो बापूय हो म्हजो बाप्पा कारण. कित्याक की म्हळ्यार तो पिवंडो एणे तेणें पडतलो, भुरग्यांक शिकाप समज दिवंक ताचे वरेन जावना, एक बरें मार्गदर्शन मेळोना. पूण ह्या भुरग्यांक हर एक कडेन नालिसाय तुजो बापूय पिवंडो म्हणली ती उतरां आयकूंक मेळिल्लीं आनी ह्या भुरग्यांतय ती भोगनां आसतलीं आनी त्या देखून तो म्हजे कडेन आयलो. पूण हांवें ताका समजोवंक प्रयत्न केले मस्त संगती, पूण मगच्यान ताचें थंय आसतलीं ती भोगनां त्या बापाय विशयान. एपेसकारांक बरयल्लें पत्र सांबावलाचें अध्याय 6 वाक्य 4 म्हणटा बापायानो तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागा जायशें चिडावचें न्ही, बगार तांकां बूद सांगून तांचे सुखी तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणें तांकां वागया. ही जबाबदारी आमी बापयांनी पाळल्या गी म्हणलें आज एक पळोवंक विचारूंक बापायांक एक अवकाश आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक मोगाचें न्हू. दुसरें आनी एक घडीत थोडे वर्सां पयलें बज्जोडी कुटुंबाजीने केंद्र आसतना एक आवय पयलें म्हजे कडेन आयिल्ली त्या भुरग्याक आपणान ताचे उपरांत बापूय आयिल्लो दुसरे फावटी. भुरगें 4थ्या क्लासीन शिकतलें आनी ह्या भुरग्याक बापूय म्हळ्यार जायना, बापायक पळयतना जायना, बापायचेर राग. आनी ह्या भुरग्या कडेन उलयतना म्हाका बगल्लें हांवें एक सुरी ह्या भुरग्याच्या हातान दिल्यार त्या बापायक तोपून 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 जिवेशी मारीत. कारण इतल्यांत ह्या आवयन आपणाच्या घोवा विशयांत ह्या आवयन आपणाच्या घोवा विशयांत ह्या भुरग्याच्या मोतीन बरयल्लें नेगेटीव नकारात्मक चिंताप घोवा विशयांत हर एक फावटी उलोवचें पाड पाड पाड. आनी ह्या भुरग्याच्या जिवितान इतलें भरलां. बापूय म्हळ्यार म्हज्या मम्मीक कश्टूंचो, म्हज्या मम्मीक कश्टूंचो, मम्मीच्या गरजांक पावनातलो बापूय. आनी त्या देखून असलो बापूय म्हाका कित्याक ह्या भुरग्याक ही चिंतना हाका कारण कोण ती आवय, ती पतीन, त्या दादल्याची पतीन. मस्त बडी आमी स्त्रियोय थोडी हांगासर आसंक बरो आमच्या त्या पती विशयांत आमी उलोवचेंत नाकारात्मक उणें पण नातलो कोण आसा, सोडून नातलो कोण आसा. आनी मस्त बडी त्या स्त्रियांनी आवयांनी भुरग्यांच्या मतींत पाड भरून भुरग्यांनी बापायक पळोवचे रीतच तशी जाल्या. त्या देखून आज आमी हांगासर आसलेल्या सकड आवयां आमी स्त्रियांनी पतींनी तुमच्या दादल्या विशयान तुमी कितें उलयतात, तुमी कशें चिंतात, भुरग्यां मुखार कशें उलयतात. ताका आमी कदाळी म्हणचें भुरग्यां मुखार झगड नाकात, भुरग्यांच्या मतीन पाड बरो नाकात. भुरगें वाडटाना त्याच चिंतपांत वाडटा. त्या देखून आसल्या सकडांनी स्त्रियांनी आज तुमच्या जिविताचें नदर घालून त्या भुरग्यान बापायक मानान पळयन अशें कारण तुमी गे तुमी सुकल्यात घेवन पळोवचें आज तें तिदवून घालूंचें आनी आमी सारकें करून घेवचें ती आमची जबाबदारी म्हणलें आज आमी समजोवचें आवयांक एक लिसांव मोगाचें न्हू. तिसरें हांव एका प्रगतींत आसतना एक दीस तो बापूय म्हजे लागीं आयलो आनी रडलो इतल्यानी थंय. ह्या बापायन एका पुताक पोस्को केल्लो, तसो तांकां भुरगीं नातलीं एका भुरग्याक पोस्को करून घालन गेल्लो आनी बरें करून मोगान वाडयल्लें, बरें करून मोगान वाडयल्लें, बरें शिकावपी दिलें, मोगान वाडयलें. पूण वो पूत त्या बापायक मारतलो मोगाचें मारतलो, ताची वीद वावळी करतलो. आनी हांवें पळयलां गुमटेक धਰਨ ह्या पुताक रावंड काडचे गुंडावचे राग येयल्ल्या वेळार ह्या पुतान बापायक चलयले रीत. आनी एक दीस आयलो रडलो हो बापूय आनी म्हणालो फादर ह्या पुताक पोस्को करून घालूंच्या बदलाक एक गायक म्हणी पोसल्लें जाल्यार दूद मेळचें सारें मेळचें उपकारा पडटा आसलो. हांवें चूक केली फादर, आज ह्या भुरग्याक पोस्को करून म्हजें जिवीत सत्यानाश केलें. मोगाच्या भुरग्यानो हांगासर आसलेल्या युवा जनानो भुरग्यानो आज आमचे खातीर भुरग्यां खातीर म्हजे खातीर म्हजो पप्पा दुखां गळयता गी
ताच्या दोळ्यांतल्यान दुखां येतात गे. आज त्या बापायक आमी दिवचो मान गौरव सरको आसा गे. मस्त बडी आमी आवयांक मोग आसा, आवयांक मोग करता, आवयांक सांगात दिता. बापायंक पळोवचें रीत, बापाय कडेन उलोवचें उणें आनी बापायंक दिवचो सांगात. बापायंक पळोवचें रीत थोडे बडी खिलतारान तांकां हिंसूचें, तांकां दुखोवचें आमी करता. तें करून मोगाचें न्हू सक्कड आमी दिंबयेर पडया. ह्या घडये सक्कड आमी दिंबी घालया, सक्कड आमी दोळे धांपया मोगाचें न्हू. आमचे दोनी हात आमचे मुखार उदारे दवरया. ह्या दोनी हातांनी आमच्या बापायक आमी खान गेला म्हूण चिंतया. म्हजो बाप वा म्हजो बाप्पा म्हजे मुखार आसा आमी चिंतया. आनी ह्या घडये आमी आमची जबाबदारी पाळूंक आमी सुकोवन पडल्या जाल्यार दूख पावया, बक्षाने मागया मोगाचें न्हू. आज आमी दुखेस्त जावन वयचे नाका. आमी हांगासर हो एक अवकाश आमच्या जिविताचेर घालून आमचे बदलावन बापायांनी तांची जबाबदारी समजून आमी सुकल्या व्हडना मुखार त्या भुरग्यांक मोगान गौरवान पळोवंक, त्या भुरग्यांक मोग दिवंक, त्या भुरग्यांची बरें जतन करून करपा मागया. आमी आवयांनी आमच्या गोवा विशयांत आमी स्त्रियांनी भुरग्यांच्या मनान नेगेटीव भरलां व्हडना तें काडूंक प्रयत्न करया आनी मुखार बरें उलोवया. आमच्या दादल्या विशयान बरें उलोवया. आनी आमी भुरगीं बाळां भुरगीं आमच्या पप्पा मम्मीक त्या उतार प्रेयर आमी बरेंगन पळोवन नाव तांकां कश्टितांव, तांची सेवा करना, जतन करना, मारतांव, दुखयतांव जाल्यार आज आमकांय तितवण करूंक एक अवकाश त्या आवय बापाय थंय प्रत्येक जावन मान गौरव दवरच्या खातीर ह्या घडी आमच्या पातकाची दूख दर्या बक्षाने आमी मागया मोगाचें न्हू. हें पवित्र उदक आमचें शेवरतना आमच्या सक्कड पातकांतलें उणेपणांतलें आमकां धुवन नितळ कर. आमची जबाबदारी समजूंक आमकां करपा दी. बापायांक मानान गौरवान पळोवंक, आमच्या पतीक मानान गौरवान पळोवंक, आमच्या भुरग्या बाळांक आमी बापायांनी मोगान जतन करूंक करपा आमी मागया. सक्कडान दोळे धांपोवन तुमचे दोनी हात मुखार उदार दवन ह्या घडये मागा मोगाचें न्हू. आमचो भाव पवित्र, आमचो भाव बक्षानेच्या प्राजिताचें गीत गायतना आमी सक्कडां मागया, बक्षाने मागया. आमी खंय सुकल्या आमी पळया आनी ह्या घडये आमी बक्षाने मागया. काकुळत मुझी कर देवा, काकुळती सो तू सागो, अपराध मुझे दून काढ नितळ माका कर, हिमा प्रास सड दोवो कर. दुखिस्त आनी कालत्या काळजाच्या सोम्या तूं तिरस्कार करिना, होम बलियो अर्पणा तुका मानवाना, तुका जाय कालतें काळीज. एक निर्मळ काळीज रसून दी, नवो आत्मो मुझे भितर घाल. उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकूंक दी, सडवणेचो संतोष स्थिर सांबाळ. सक्कड आमी उबे रावया मोगाचें न्हू. ह्या घडये हांवें एक सांगचें सक्कड बापाय आमी केदाळय आवय खातीर मागता, भुरग्यां खातीर युवजनां खातीर मागता, बापाय खातीर मागचें इल्लेशें उणें. त्या देखून म्हजी एक आशा सक्कड बापय हांगासर आसले तुमी एक घडी मुखार येवची. हांगासर आसल्यांक आमकां कुटुंबादारांक मोगाच्यांक तुमचे खातीर मागचो. त्या देखून सक्कड बापय ह्या कुशी येया. इसिनी जागो आसा त्या देखून सक्कड लागीं येया, कोणा पुरो येवंक जाय येया. आमी तुमचे कडेन मागता. दिमी घालूंक साध्य आसल्यार मात दिमी घालची, उरले उबे रावा आमी मागया. सक्कडां उरली मोगाचें न्हू. सक्कड आमी दोळे धांपया. हांगासर आसले दादले मुखार आयिल्ले फाटल्यान आसलीं सक्कड आमी दोळे धांपया. आमचो उजवात उबान धरया मोगाचें न्हू. हांगासर थोडे दादले आसात मोगाचें न्हू, थोडे बापय आसात, बापय हांगासर आसात, थोडे बापय हांगासर आसात. आमचे पप्पा आमच्या घरांनी आसूंक बरो, इतर जाग्यांनी कामाच्या तळार परगांवांत आसूंक बरो. हर एक आमच्या बापायंचो आमी उडास काडया. हांगासर आमच्या बापायंचे प्रतिनिधी जावन हांगासर आसात. हांचे खातीर विशेश तरान आज आमी मागतना आमच्याय बापायंचो उडास काडया. देवा दिन जाल्यार त्या बापायंच्या आत्म्या शांती मागतना आमच्या आसच्या गांवांत परगांवांत आसच्या सक्कड त्या बापायंचो आमी उडास काडया. तांचे खातीर मागया. स्त्रियानो तुमच्या त्या दादल्यांचो ते बापय जाल्यार तांचोय उडास काड, तांचे खातीर मागा मोगाचें न्हू.
ह्या बापायक हांवें मुखार आपयलें कित्याक म्हळ्यार तांच्याय काल जमानांत मस्त दूख आसा, मस्त बेजाराय आसा, तांकांय मस्त बोगणां आसात, तेय मस्त गुपीत रडटात मोगाच्यान, उक्त्यान रडना जावंक बरो, तांच्या भितरल्या भितर ते खर घातात. आमचे बापूय मस्त बरी कुटुंबां खातीर, कुटुंबाच्या समस्यां खातीर, कश्टां खातीर, आज ह्या भावां खातीर, ह्या बापायां खातीर आमी मागया. सुमी तांची दुखां पुसून काडून दी, तांचे ते कोडू गायी ते पुसून काडून दी, तांकां धैर्य, बळ, भलायकी, मोतीक समाधान, संतोष दिवन दी. तांणी कितें ह्या आज हांगासर मुखार येवन मागतात तांचे बोगणां तो सुमी पळोवन दी, तांच्या त्या दुखांचो प्रतिफल तांकां दिवन दी, बरेपण तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत लाभोवन दी म्हणून आज आमी मागया. मोगाच्यान सकट बापायां खातीर, प्रत्येक जाण हांगासराच्या ह्या बापायां खातीर आमी मागया. तांचे दूख, तांचे कश्ट, तांची बेजाराई, तांचे पिडाशिडा, तांचे समस्या ह्या घडये ते समर्पण करतना तुमी हांगासर आसल्या बापायानो तुमी सांगा तुमचे कश्ट, तुमची बेजाराई, तुमचे सगळें दूख सोम्या म्हाका, तुमच्या काल जमानांत आसले ते घाई, तुमच्या भितर भोगचे ते हाटे वेटे सगळे सोम्याक सांगा. ह्या घडये मागा, ह्या घडये आमी तुमचे खातीर विशेष तरान मागता. आमचे हात उबारलेले सगळ्यां ह्या दादल्यां खातीर आमी मागया. मोगाच्यान ह्या बापायां खातीर हांगासर आसले आमी मागया. मोगाच्यान मागया, आमी काल जाणतावन मागया. मोगळा सर्गीच्या बापा, तुवें तो लग्नाचो बेस घडोवलोय आनी त्या दादल्याक स्त्रियेक सांगातान वाडा आनी सडा संवसार बरा म्हणल्या आशिर्वादांनी तुवें भरलें आनी भुरग्या बळा मारिपात हांकां बापय म्हणून आपोवचें तें भाग तुवें दिलें. हें बापायपणाचें देणें ह्या दादल्यांक दिल्ल्या खातीर ह्या घडी हांव आज तुका अर्घ दिता, हांव दिन वाचतां. आनी हांगासर नातल्ल्या परगांवांत गांवांत आसच्या कुटुंबांनी आसच्या सकट बापायांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. तुजी विस्तार आशिर्वादान तांचेर वच, तांकां बळ भलायकी दी, मोतीक समाधान, संतोष दी, सर बरेपण तांच्या जिवितान दी. तांणी भोगचे ते आटे बिटे पळयच बापा, तांचे काल जमान्यांतली दुखां तूं पुसून काड, तांचे गायीतून थांबय, ते गायीतून थांबय आनी तांकां समाधान दी, संतोष दी, बरेपण भलायकी दी. तांचे संगत तूं राव, तांचे जिवीत तूं चलोवन व्हर, तांच्या मुखल्यान तूं रावन तांची वाट व्हर, तांच्या फाटल्यान तूं रावन हर एका दिसा रक्षण दी, तांच्या बगलांक तूं रावन तांकां संरक्षण दी, तांचे वयर वचून तांकां आशिर्वादांनी भर आनी तांची जिवीत नंदन कर, पवित्र कर म्हण बापा तुजे कडेन आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्यान पवित्र आत्म्या उलो मारया. पवित्र आत्म्या सगत करपा ह्या बापायच्या कुडींत शिरांनी म्हणल्या बरी थकले तावन पांयाच्या निमाणे पटा पर्यंत वाळोवन दी आनी त्या पवित्र आत्मा तांचे ते असले सगळें दूख, बेजाराई, खंत, हुस्को सगळें पुसून काडून दी आनी तांकां धैर्यान भरोवन दी, समाधानान भरोवन दी, बेसांवांनी भरोवन दी, आशिर्वादांनी भरोवन पवित्र आत्म्या सकत ह्या भावांचेर वालच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया. आमचे हात उबारले धनच ह्या बापायां खातीर विशेष तरान ह्या घडी आमी मागया. म्हाका पवित्र आत्म्याक उलो मारया. पवित्र आत्म्याच्या अभिषेक पण ह्या भावंडांच्या जिवितां, भावांच्या जिवितांत जावच्या खातीर आमी मागया. Come, Holy Spirit. Anoint them, Holy Spirit. Touch them, Holy Spirit. Heal them, Holy Spirit. Fill them with your power. हे देवा पवित्र आत्म्या तुझा दिसो तिसरो जण तू देव जावन आसाय. तुजी सगत पदवी देवा पवित्र आत्म्या दाखय. ह्या भावांची खास जमाना तुज्या सत्तेन कृपेन भर, तांकां अभिषेक कर. हे पवित्र आत्म्या, हे देवा पवित्र आत्म्या देवोन ये. या हरी एका बाबाचे देवान ये. ताच्या खाल जमानाची दुखां पुसून काड, ताचे गायीतून थांबय. तांकां कोणा कडेन राग आसा, कोणी तांचे कडेन राग आसा जाल्यार तांकां बक्षांनी दिवंक तांकां करपा दी. बक्षांनी दिवंक कोणी तांचे कडेन उलयनात ते बेजाराई दूख आसा तांच्या मनां परिवर्तन दी. हे पवित्र आत्मा, हे देवा पवित्र आत्मा, हे देवोन ये, आमचे देवोन ये. तुज्या कृपेन भर, तुज्या शक्तीन भर तांकां अभिषेक कर, तांकां अभिषेक कर. ये पवित्र आत्मा, ये देवोन ये. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Anoint them, touch them, heal them, anoint them, heal them, bless them abundantly. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, come, Holy Spirit. ये देवा पवित्र आत्मा, ये देवा तुझ्या शक्तीन भर, कृपेन भर, अभिषेक कर. ये देवान ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये देवान ये. Bless them. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Praise you, we adore you, we glorify your name. Thank you.
Thank you, Holy Spirit. Thank you. Hallelujah. 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 Shalalalalalalalala. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुम्ही थंयच रावा. पहिले आम्ही या पवित्र थेलान तुमकां मागता ताज्या उपरांत हांगासर सगळ्यांक या पवित्र थेलान आमी मागता हे मागणी पवित्रत्मेची मागणी ही कृपेची मागणी ही गुण करची मागणी जावन आसा बऱ्या भलायकेची मागणी जावन आसा ते देखून ही मागणी आमच्या कपालाचेर आमी घेता आसतना भलायकी बरेपण वाडोवन दी शांती समाधान आमच्या जिवितां मेळोवन दी म्हणून आमी विशेष तरान मागया आनी ते देखून परत पवित्रत्म्याक आमी उलो मारया पवित्रत्म आमकां हर एकले ताच्या सक्तेन कृपेन मागोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया. Ei povit ötmia Zai makatu zai Ei povit ötmia Bar tuja bolan Ei povit ötmia Zai makatu zai Ye povit ötmia Bar tuja bola Tuzo sangat hawashita Tuje sushi haweta Povit tuji deni magta Ditoloi mon patita Tuji povitr deni magta Ditoloi mon patita Ye povit ötmia Zai makatu zai Ye povit ötmia Bar tuja gola beri tu yetai Karzan muja tu riktai Novia jivitan tu bortai वाईट सगळे नपयस करताय नव्या जिवितांत तूं बोरताय वाईट सगळे नपयस करताय ये पवित्रत्म्या जाय म्हाका तूं ये पवित्रत्म्या बर तुझ्या बोळ्यान ये पवित्रत्म्या जाय म्हाका तूं जाय
ये पवित्रत्म्या बर तुझ्या बोळा तुझो सांगत अवशिता तुझे सरशी हांव येता तुझी पवित्र देणी मागता दितोलय म्हणपाक येता तुझी पवित्र देणी मागता दितोलय म्हणपाक येता ये पवित्रत्म्या जाय म्हाका तुझा ये पवित्रत्म्या बर तुझ्या बोळा पवित्रत्म्या जाय म्हाका तुझा ये पवित्रत्म्या बर तुझ्या बोळा सकाळ आमी दिबिगल्या मोगाचें सुमयाचे आशिर्वाद आमी घेवंक वेता एक घडी परत सुमया मुखार आमी आसतना आमकांच आनी आमचे सगळे कुटाम सुमयेच्या पांयांतळ आमी हाडया परगवांत अशें आमच्या भावंडांक सोडास कडया तांच्या वावराची भद्रती त्या कामाथळार सुमयान शाबीत सुबीत राखच्या खातीर तांचे खातीर आमी मागया मिडल इस्टान चलचें झुजाचें वातावरण संपूर्ण रावचे खातीर आमी मागया सडलेलीं मोळां देंवोवन दीत शांती समाधान रास जावं दी लोकांचें जिवीत बरें जावं दी म्हणून आमी मागया आमच्या भुरग्या बाळां खातीर मागया इस्कॉलाक वेताना पाटी येताना सक्कड वायटा विघ्नांतलें सुमयान तांकां राखचे खातीर मागया बावर्तांत नितीर रावोंक जन्मयेन देवबिरांतेन वाडो कृपा सुमी दिवं दी म्हणून मागया ही वचना खातीर मागया खंयच्याय वायट संगतीक बली जायनासतना तांचें जिवीत मोलादीक म्हणल्यार समजोन सारक्या दिशेन वचोंक कृपा आमी मागया मलगडी प्रायवंतां आमच्या घरांनी आसची तांचो उडास करून तांच्या खातीर मागतना विशेश तरान पिडेस्तां खातीर आमी मागया परत एक पडी सक्कड पिडेस्त भावंडां खातीर थोडी आस्पत्रेंत आसात घरांनी आसात आज आस्पत्रेनी जागो ना एक बेड्ड मेळना तितलीं पिडेस्तां बरोवन गेल्यान थोडे मारेकार पिडा सदांच्यो म्हणल्या बरें जाल्यात आज लोक वळवळता कश्ट जाता सुमी दया दाखोवन दी काकुलत दाखोवन दी ह्या पिडेस्तांक आपडोवन दी तांकां गूण करून दी तांचे कश्ट सोजोंक भलायकी कृपा दिवं दी म्हणून त्या सुमया कडेन आमी मागया ह्या पवित्र ताळा घेवच्या सक्कड भक्तीकां खातीर तांच्या तेसांवा खातीर मागया विविध रितीने दान दिवच्या बरें मन दाखोवच्या सक्कड दाणी खातीर मस्त जाणां गांवांत परगांवांत दाणी आसात मस्त कुमो करता हर एकल्याचेर देवाचें आशिर्वादां तांच्या वावंटीचेर क्रिस्तीचेर बिजनसाचेर देवों दी म्हणून मागया आनी आमकांच सुमयाच्या पांयांत आरतना कोणी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां मागता म्हणून बसयलां तांचोय उडास कडया तांचे खातीर तांच्या तेसांवा खातीर मागया आनी आमकांत सुमयाच्या पांयांत समर्पण कर आमची सक्कड मागणी तेसांवा सुमयाच्या पांयांत समर्पण कर ताचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक साष्टांग नमन करूया पुरविल्या रूपा बदला नव्या
आदार्या सर्वोन्वेच्या अस्कद्विष्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पुत्रा उल्हासाने स्तुती जाव पदवी महिमा ससना एका ताळ्यात हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिटा समाजामी नावार्था प्रार्थुया येसुमिया जेजो क्रिस्ता या विचे सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सबल सदांच आमचे आमी बगीसर तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन. सांजुदा आमच्या पात्रोना वंदिता तुका धन्यता शिकय मोगाम कां क्रिस्तासो जावं कामी उजवाड सोस्रासो सुवार्थ तुवें परगटली आवार्थ पळवून साचली जियेव कामी आसुवार्थ आदादी आमकां सर्वाता सांजुदा आमच्या पात्रोना वंदिता तुका धन्यता शिकय मोगाम क्रिस्तासो जावं कामी उजवाड सोस्रासो गणपदासोवे अवकार मोरी आशीर्वादी आमकां बगेवन सांजोत देवा आमा पासत विनंती कर बगेन कृष्णाचे कृपेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी